जेन्ना ते सांगताले पळय पयलीं हिप्पी बी येताले तेन्ना कितें जातालें खबर आहा, घर मालक जो आसतालो पळय तो एक खोप काडटालो आनी रावतालो समरान, आनी आपलें घर तो त्या फॉरेनराक भाड्याक दितालो. म्हणजे ती हॉस्पिटॅलिटी आतिथ्यशीलता, अतिथी देवो भव जी गोंयकाराच्या रक्तान आसा ते थंय दिसताले. आतां कितें जालां खबर आहा, आतां ग्रीड जालें. टुरिस्ट आयलो म्हणजे ताका टुरिस्टा कडले पयशे कशे आमी घेतले, पयशे तेजे कडले कशे काडटाले, ताका लागून हे टेबलाचे रेट वाडले सगळे. म्हणजे आता तुका एक गजाल सांगता की थंय ग्रीड जी तू म्हणटा न्ही तुका एक गजाल सांगता न्ही हय आसा आसा फक्त पळय हांव तेच म्हणटा सरकारां पॉलिटिशियन्स मंत्री संत्री हांकांच दोश न्ही, सर्वसामान्य मनीस सगळ्यांक ग्रीड जाले सामकें ग्रीड निर्माण जालें. ड्रग्स एक ते भायले नायजेरियन विकताले, आतां शेकांनी ड्रग्स मेळटा, आतां शाळेचे तेकून ड्रग्स मेळटा, कोण विकता? सगळे स्थानीक लोक इनवॉल्ड आहात. आनी हें तर आतां हाता भायर वचपाचें आहा. आज जर आमी हाका आळाबंद घालना न्ही, कॅसिनो चलोवपाक कोण येतले ते आमी जाणा, माफिया येतले. सबंद पळय जें कितें मसाज सेंटर्स निर्माण जाल्यात थंय गोंयच्यो चलयो प्रॉस्टिट्यूशन करपाक लागतल्यो. सो हें सगळें येदें व्हडलें एक दुश्टचक्र आसा. हे दुश्टचक्रान आमी सांपडपाक जायना.